परिशुद्ध आत्म्यान आमकां दिवची खात्री कितें जावन आसा? पातकां विशीं, देवाच्या नीती विशीं आनी न्याय मनसुबे विशीं देवाच्या भुरग्यांकाय उपजोवची खात्री जावन आसा. परिशुद्ध आत्म्यान पयलें आमकां फावो करची. तोरी आसता हांव तुमकां सोत सांगतां, हांव गेलों जाल्यार तुमकां आदावाचें. हांव वचोना जायन जाल्यार शारोती तुमचे तांय येवचो ना, पूण हांव गेलों जाल्यार ताका तुमचे तांय धाडटलों. आनी तो येतलो तेन्ना पातो कोणें केला, देवाक मानता तें कोणें केलां आनी देवाचो निर्णय कोण हें सगोट दाखोवन तो संवसाराचो गुन्यांव सिद्ध करतलो. कोणें पातोक केलां तें दाखयतलो, कित्याक तांणी म्हजेर भावार्थ दवरलो ना. कोणें देवाक मानता तें केलां तें दाखयतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे ना. देवाचो निर्णय कोण तो दाखयतलो, कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर देवान कास्तीचें फर्मोण मारलें. पातक म्हळ्यार कितें? देवाच्यो आज्ञा मोडप जावन आसात पातक. देवाच्यो आज्ञा कितें जावन आसात? आमी देवा सवे आसच्या पासत देवान दिल्ले नेम कायदे जावन आसात देवाच्यो आज्ञा. देवान मनशाक वैकुंठांत रोचलो, देवाच्या रुपाचो आनी अमोरपणाच्या सारक्याचो मनशाक रोचलो. देवाच्या रुपांत आनी सारकेपणांत थीर रावूंक आनी सदांच देवाच्या हाजीरपणांत आसूंक देवान एक आज्ञा दिल्ली. ती जावन आसा पयली आज्ञा. देवाच्या ह्या रोचणेच्या वावरांत आनी देवान आपली आज्ञा दिल्ली तेन्ना साक्षी जावन आसलो परिशुद्ध आत्मो. ही पयली आज्ञा आमच्या पयली आवय बापायन मोडली तेन्ना पयले पातक घडले आनी तांकां देवाच्या हाजीरपणांतली भायर घाली. आपल्याच रुपाची आनी सारक्याची जावन रोचलोल्या भुरग्यांक भायर घाली तेन्ना देवान दूख व्हडवडे भोगले. देवान आदामांत थंय निवेश करून दवरलोल्या देवाच्या भुरगेची पिळगेन परतून आपल्या हाजीरपणांत आपल्या सांगाताक आसूंक देव भोव चड ओतरेकलो. देवाची भुरगीं देवाच्या हाजीरपणांत पावूंक 3500 वर्सां आदीं देवान मोइजेसा उदेशीं 10 उपदेश दिले. 2000 वर्सां आदीं देवाच्या पुता वरवीं सोतमानूंक आनी पाडूंक देवान आज्ञा दिल्यो. फकत जी कोण देवाच्यो आज्ञा पाळून ताचेर भावार्थ दवरतात तांकांच देवाच्या हाजीरपणांत परतून येवंक जातलें. फितुराय आनी पाळो दिनांत तांच्यान परतून येवंक जावचें ना. हें फितूरपण आनी पाळो ना दिवप जावन आसा पातक. पयल्या आवय बापायन आदारलोल्या पातका उपरांत घडलोल्या घडण्याचो साक्षी जावन आसा देवाचो परिशुद्ध आत्मो. तर आज्ञा म्हळ्यार कितें? पातक म्हळ्यार कितें? पातक आदारल्या उपरांत कितें घडटा हाच्या विशीं आमकां शिकोवचें परिशुद्ध आत्म्यान. देखून परिशुद्ध आत्मो आमकां पातकाची वडोवक दिवन आमी पाश्चाताप करूंक जिवीत बदलून देवाच्या हाजीरपणांत परतून येवंक आदार दिता. म्हळ्यार एका मनशान केल्ली कोणी पातक जावन आसा म्हूण वळखूंक दिवचे परिशुद्ध आत्म्यान. जाचे तांय परिशुद्ध आत्मो ना ताका पातकाची वळख आनी पश्चाताप करूंक जावचें ना. देखून
आमचें तारण करूंक परतून आयलोल्या देवाच्या पुतान इमॅन्युएलान दिवचे सोडवणेच्या दिसा खातीर देवाच्या भुरग्यांचेर शिक्को मारलोल्या देवाच्या परिशुध्द आत्म्याक दूख व्हडवडे दिवं नाका. देवाच्या परिशुध्द आत्म्याक खूंत दिवं नाकात, कित्याक हो आत्मो देवानूच तुमचेर मारलोलो शिक्को. पूर्ण सुटकेच्या दिसा तुमी देवाचेच म्हूण कुणावूंक दिल्लो शिक्को. देवान नेमलेल्या एकल्या उद्देशीन परिशुध्द आत्म्यान आमकां पातकां विशीं शिकयलां आनी शिटकावण्यो दिल्यात. 2000 वर्सां आदीं देवाचो पूत येशू क्रिस्त देवाच्या भुरग्यां पासत खुर्सार रोगत वारून मेलो. ह्या परिशुध्द रोगताच्या फावतेपणान देवाच्या भुरग्यांची ओगोणीत पातकां भोगशिलीं. ह्या वारोयल्ल्या परिशुध्द रोगताचें फळ एका व्यक्तीक मेळोंक जाय तर ताणें आपल्या पातकां पासत देवाच्या हाजीरपणांत पश्चाताप करची गरज. एक व्यक्ती हे परी पश्चाताप करतलो तर ताका पातकाची वळख आसची गरज. एका देवाच्या पुताक व देवाच्या धुवेक पातकां विशीं आसा ती खात्री आनी वळख दिवन पश्चातापाक पावोवचें परिशुध्द आत्म्यान. देवाच्या पुता उद्देशीं दिवचें पातकाचें मोगसणें स्विकार करून देवाच्यो आज्ञा पाळूंक दैवीक कोरण्यो सोतमानूंक आनी तशें देवान दिवची सोडवण स्विकार करूंक देवाच्या भुरग्यांक आदार दिता तो जावन आसा सासणाक देवा सोवें आसलोलो शारोती परिशुध्द आत्मो. देखून आमकां आदार दिवंक येवच्या परिशुध्द आत्म्याक वो परिशुध्द आत्मो आसलेल्या एकल्याक आमी दूख व्हडवडे दिवचें न्हय. कारण परिशुध्द आत्म्याक दूख व्हडवडे दिल्यार आमकां आदार दिवंक देवाच्या हाजीरपणांत हेर कोणूच ना. ह्या पासत पातकाची वळख दिवन पाश्चातापाक पावून आमकां सुटका दिवंक येवच्या परिशुध्द आत्म्या विरोध आदारलोल्या पातकांक ह्या काळार जावं फुडल्या युगांत भोगसणें ना. तर परिशुध्द आत्म्याक कित्याक आमी दूख व्हडवडे दिता? ह्या फुडें तोरी परिशुध्द आत्म्याक आमी दूख व्हडवडे दिनासतना रावूंक जाय न्हय. देखून उजवाडाची सभा एम्परर मॅन्युअल येवन सगळ्या देवाच्या भुरग्यांक कुशाल बरीत परिशुध्द आत्म्याचो दीस आवडेता.